Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. कवळे पंचायत आणि कवळे पंचायतीचे सरपंच राजेश कवळेकर, सगळे उपसरपंच आणि पंच आणि त्याचबरोबर आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य गणपत नायक सुद्धा म्हाका आयिल्ले आसा. सगळ्यात म्हत्वाची सगळे घेवन ही पत्रकार परिशद घेवपाचें कारण म्हणजे सध्या सरकार वाऱ्यार चलता अशें म्हाका दिसता. सरकारांतल्यो काही योजना आसा, मागीर ती लाडली लक्ष्मी आसूं, सिनियर सिटीजन आसूं, विडो पेन्शन स्कीम आसूं, कलाकारांची स्कीम आसूं, ह्यो सगळ्यो बंद पडल्या, अक्षरशः बंद पडल्या. लाडली लक्ष्मी तर गेली 3 वर्सां अजून बसून जी लग्न जाल्या तांकां मेळुना, 18 वर्सां जाल्ल्या मेळुना, ती मेळुना, लग्न जाल्या तांकां मेळुना, तांकांय आतां परत लाडली लक्ष्मी जाल्या. हे सरकारान खंय तरी विचार करपाची आवश्यकता आसा अशें दिसता. ना जाल्यार सरकारान बे म्हणचें आनी सांगचें की ही स्किमी आमचे कडेन चलोवपाक जायना म्हणून. गृह आधार तर वाडटाच जाल्यार सगळ्यांत म्हत्वाची हांव हे कित्याक उलयतां, कारण सरपंच पंचा कडेन सिनियर सिटीजन वता, विडो वता आनी तांचे कडेन बॅगिंग करता. अक्षरशः विडो आनी सिनियर सिटीजन सरपंच पंचा कडेन वचून आनी सरपंच पंच ते आमचे कडेन धाडटा. ह्या खातीर हांव सामको मनपसून खेद व्यक्त करता ह्या सरकारा विशीं. सरकार एके वटेन सांगता की आमचे कडेन पयशे आसा म्हणून काल तांणी 100 कोटी रुपया बोंडाचे घेतल्या, सगळ्यांक खबर आसा तुमकां. पूण खंय तरी सरकार चुकता आनी सरकारान सुदारपाची आवश्यकता आसा अशें म्हाका दिसता. सरकार नाका थंय पयशे वगडायता, अक्षरशः म्हणजे जाका गरज ना थंय पयशे वगडायता. तातूंच म्हाका एक गोश्ट कळ्ळ्या, तिचेर फूल प्रूफ हांव 8 दिसांत तुमचे कडेन येता. जो प्रोजेक्ट वॉटर सप्लायाचो गांजे उसगांव चल्ला, तो प्रोजेक्ट प्रियोळ मतदारसंघा खातीर जवळ जवळ 10 MLD उदक थंय वचपाचें आसा. आसतना अंडर ST कम्युनिटी फंड म्हणून एक खाडेपरा प्रोजेक्ट 10 MLDचो घेतला, वीच इज अ डुप्लिकेट प्रोजेक्ट. कारण थंय नाबार्डान पयशे सँक्शन केल्ले आसा आनी तातूंतले ऑलरेडी अर्दें काम जवळ जवळ सावयवेरे वयर केरीक टँक बांदपाचें, केरीक पायपलायन घालपाची, त्यानंतर केरीक नवी पायपलायन ओडपाची, ही सगळीं कामां जाल्लीं आसा. दॅट मिन्स वॉट एवर गव्हर्मेंट इज डुईंग हे एका डिपार्टमेंटात दुसऱ्या. आनी दुसरी गजाल म्हणजे आश्चर्यकारक गजाल म्हणजे हें काम वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट करता 10 MLD प्लांटाचें, वीच इज ऑल्सो हार्मफूल. कारण तांचे कडेन ती टॅक्नीक ना, तांचे कडेन इंजिनियर्स त्या बाजूचे इंजिनियर ना आनी तांकां NOC मेळना. एक म्हणजे दुसरें डिपार्टमेंट जेन्ना खंयचेय एका डिपार्टमेंटाचें काम घेता जाल्यार जे पॅरंट डिपार्टमेंट आसता ताजे कडच्यान NOC जाय पडटा. आनी टू माय सरप्रायज एक मंत्री एक पत्र बरयता आनी बेज्ड ऑन दॅट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल दिता. फायनान्साक काय ना, EFC क्लियरन्स अजून बसून जावना आनी सगळें काम ऑलरेडी आमचे उसगांव गांजे भांगार चल्लां आसतना हें डुप्लिकेट काम परत हांगा घेतिल्लें आसा. हाजें आन्सर म्हाका फायनान्स मिनिस्टर म्हणून मुख्यमंत्र्या कडेन 8 दिसांत जाय, ना जाल्यार हे सगळें आमी चॅलेंज करतले हायकोर्टान. सामकें हांव उतर दिता, कारण हो नाका आशिल्लो खर्च नाका त्या डिपार्टमेंट मोडटा आनी तोयी बी ST कम्युनिटीचो कारण शिवाय हो जनरल फंडांतल्यान हें उदक येवपाक जाय. कारण उदक हें सगळ्यांक येवपाक जाय. एका कम्युनिटीचो फंड थंय वता, जसो मार्केट कॉम्प्लेक्स बाणस्तारीक कम्युनिटीचो फंड जाता तांकां गरज नाशिल्ली. थंय जे बसता ते सगळे कोण बसता हे बाणस्तारी आमकां खबर आसा. बाणस्तारी मार्केट कॉम्प्लेक्स हो जनरल फंडांतल्यान येवपाक नाशिल्लो. ST फंडाचे पयशे हे ST लोकां खातीर मोडपाचे. अशें मार्केट कॉम्प्लेक्साक किंवा ज्या कडेन हे ST लोक ना थंय हे पयशे मोडप न्हय. हे प्रत्येक हे सरकाराक हांव सुचोवणी दिता. आमचो योग्य निर्णय ना जाल्यार आमी घेतले. हांव ह्या सुचोवणी इतलें सांगता, जे नाबार्डा कडच्यान तुमी लोन घेतला ज्या प्रोजेक्टाक, ताजेर डुप्लिकेसी तुमी हें कशें केलें हेचें आन्सर म्हाका जाय. आनी तुमी
पब्लीक वर्क्स जो पॅरंट डिपार्टमेंट आसा ताजे कडच्यान ही NOC घेतले काय कितें हें सगळें करता आसतना हेंय म्हाका कळपाक जाय, लोकांक म्हाका म्हणजे लोकांक कळपाक जाय. आनी ताची गरज आसा, कारण तुमचे कडेन पयशे ना. पयशे ना म्हणून तुमी सिनियर सिटीजनाक पयशे दिना, पयशे ना म्हणून तुमी लाडली लक्ष्मी सॅंक्शन करना, पयशे ना म्हणून तुमी गृहाधारा पयशे दिना. कला सेवक जे आशिल्ले कलावंत म्हणून तांकां जे पेन्शन येतालें तें तुमचें बंद जालां. जे कलाकार आज रस्त्यार पडल्या तांकां कोण आवय बापूय ना अशे तरेचे कलाकार आज बेपत्तेकार आसा, रंगकर्मी आसता, तातूंत लायटनिंग करपी कलाकार आसता. हे सगळे कलाकार आज पोस पडिल्ले आसा, तांकां काम ना, धंदो ना. तांकां तुमी पॅकेज दी म्हटलें अजून पसून पॅकेज ना. मोटरसायकलवाले, रिक्षावाले, टॅक्सीवाले, बसवाले, कोण कोण म्हणजे पिकअपवाले, मोठे ट्रकवाले, हांकां काम ना. लोक कन्स्ट्रक्शन करता, थंय मटेरियल सारकें मेळना, सँड तांकां मेळना, लॅटरायट स्टोन मेळना. हें सगळें पळोवपाचें काम सरकाराचें. पूण आज सरकार निद्रिस्त अवस्थेंत आसा अशें म्हाका दिसता. आनी त्या खातीरूच म्हाका आज सांगन दिसता की खाओ पिवो मजा करो हो जो स्लोगन आमी वर्सा एकदां वापरता आनी तोय बी कार्निवाला, तो बरोबर स्लोगन ह्या सरकाराक म्हाका लागता असो दिसता. हाची शहानिशा जावपाकूच जाय, लोकांनी हें सिरियसली घेवपाक जाय आनी हाजेर सरकारा कडच्यान आन्सर जाय. व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी डुप्लिकेसी इन द प्रोजेक्ट इज ऑब्जेक्शनेबल फ्रॉम द सिटीजन ऑफ द गोवा. डुप्लिकेसी ऑफ द प्रोजेक्ट केला, म्हजे कडेन प्रूफ आसा. आनी जर हेचेर शहानिशा 8 दिसांत मुख्यमंत्री करना आसत जाल्यार हायकोर्टाक हें आमी चॅलेंज करतले डेफिनेटली.